शिकली म्हणून नोकरी मेळटा अशें ना. सारकी जे शिक्षण घेतलें त्या शिक्षणा प्रमाणे नोकरी मेळटा अशी ना. अशा वेळाचेर काणकोणचे बरेचशे जाण युवा जे आसा ते आज शेतां देंवल्ले आसा. कोण काकडेचें उत्पादन घेता, करेलाचें उत्पादन घेता, मागीर काटकणगांचें उत्पादन घेता, वांयगी करतात, भेंडी करता, मिरची करता, पपाये करता, मक्याचें पीक घेता, आनीक भेंडो रोयता, आली करता. अशी वेगवेगळे तरेची वरायटी ज्यो आसा त्यो आयचे यूथ करपाक लागले आसा. आनी ह्या नवी पिकावळीक मार्केटांक मागणी भरपूर आसा. आता तुम्ही हांगा कितें कसले पीक काडला? हांवें आतां म्हागेले ह्या भितर झाड काटकणगां लायले आसा, पपायेची झाडां घातली आसा, तैवान पपाय घातले आसा, मागीर मको घातलो आसा, मिरची आसा. आनी दुसरे कडेन म्हागेले आनीक ही जरी कमी जमीन जरी आसली, दुसरे कडेन हांवें लिजाचेर जमीन घेतली आसा. थंय आतां हांवें भेंडो घातलो आसा, चवळी घातली आसा. प्रोजेक्ट नव्यान येवपाचो आसा. म्हणजे फायदेशीर आसा युथाक हें करून? फायदेशीर म्हळ्यार स्वताक कश्ट घालपा जाय ह्या भितर. स्वता जर तो मेहनत घालत जाल्यार तो हो धंदो प्रॉफिटा आसा. कारण तुवें कश्ट घालनासतना तुका ते सगळे मानायच घेवन जर करपाक लागलो जाल्यार ते प्रॉफिटान बसना. दुसरी म्हणल्यार तुमी म्हणला की काणकोणची यूथ हितून पडले म्हणल्यार काणकोणचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाता काणकोणचो जाल्यार फक्त काणकोणचेच लोक हितून आहा काय कितें? ना, तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयची चडांत चड गोंयभरची नवी भुरगे, सुशिक्षीत भुरगे ह्या फिल्डांक देंवले आसा. पण आमकां एक नवी मार्गदर्शन जे मेळ्ळें ते आमचे शेतकी खाते जे आमचे काणकोणचे आमदाराक मेळ्ळे, रमेश चवडकर सरा मेळ्ळे. आनी ताणें आमचे जे भुरगे जे शेतांकच आसले पयलीं, कारण मूळ शेतकार भुरगे जे आसले, आमी शेत करताले पूण भात पिकच घेताले.